नमस्कार, पळया अपडेट खबरो. वाळपय बसीक ॲक्सिडेंट, स्कुलाची भुरगी, शिक्षक, बाकीचे पॅसेंजर धरून 31 जण जखमी, घाले वाळपय हॉस्पिटलान. बस वताली साखळे सावन वाळपय. भर डिसेंबरान कितलेशेच वाठारांनी रातभर गडगड, घोग्यांनी पावस, काय वाठारांनी ॲक्सिडेंट, झाडा पडली. वेधशाळा म्हणटा 2 दीस उरूं येता अशेंच हवामान. स्टॅम्प ड्युटी इतलीच लीज रजिस्ट्रेशन फी, मिनेर कोत्र, सोपिल्ले उद्देगाक सरकार पिळटा, निर्गतदार चाळवले. मुख्यमंत्री म्हणटा सध्या भरात फुडें पळोवया, गोवा फाउंडेशन मागतात चौकशी. मिनाचो प्रेस पडलो, भरमसाट निर्गत टॅक्स, मीन निर्गत पडली बंद. 2 म्हयन्यांत कुसकुटाची निर्गत ना. मिनेर म्हणटात मायनिंग सुरू जाले तरी एप्रिल मेरेन निर्गत शक्य ना. आणि 2014 एक्सपो युनिटी कप फुटबॉलान भारताक हरोवन नायजेरिया फायनलीन. सेंट झेवियराच्या एक्सपोजिशना निमतान गोंयांत चल्ल्या आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल सर्त. खबरो विस्तारान. साखळेसावन वाळपय वचपी बसीक सकाळी वाळपय ॲक्सिडेंट जालो. स्कुलाची भुरगीं, शिक्षक आनी बाकीचे पॅसेंजर मेळून 31 जणांक मार लागला. जखमी जाल्ले पॅसेंजरांक वाळपय हेल्थ सेंटरान घाले. कोणाकूच तसो चड मार लागिल्लो ना. जखमी जाल्यात तातूंत स्कुलाची 15 भुरगीं आशिल्लीं. वाळपय हातीकडेन पेट्रोल पंपा लागसार ॲक्सिडेंट जालो. ड्रायव्हराचो बसीवेलो ताबो गेल्ल्यान बस व्हरून झाडाक मारली. हेल्थ सेंटरान पॅसेंजराक रोखडोच डिस्चार्ज दिलो. प्रवाशांक घेवन सांखळेसावन वाळपय वचपी पॅसेंजर बस झाडाक आदळिल्ल्यान 30 प्रवासी जखमी जाले. ही घडणूक शुक्रारा सकाळी सुमार 7 वरांचेर हातीकडे वाळपयच्या हिराप पेट्रोल पंपा लागसार घडली. ॲक्सिडेंटात 15 भुरग्यां सयत शिक्षक आनी हेर पॅसेंजरय जखमी जाले. We were about to reach the school. I just saw the bus moving and a crash. And in that I was on the floor. Students were standing. कितले स्टुडंट्स आसा कितले? Maybe around 15 or something. Mostly आमचे already फ्लोट्साचे आसले. तेन्ना नवो पेट्रोल पंप आसले तेन्ना फास्ट आसले कारणान ती डायरेक्ट बस झाडाचेर डॅश मारली आनी भितर आसले अबाउट 29 पॅसेंजर तांकां इंजरीज जाल्या. ताका वाळपय CSC ट्रिटमेंट केल्या आनी सगळे डिस्चार्ज केल्या. इंजर्डाक भितरले 29तले 15 जाण भुरगीं आसली. सिरियस कोण ना. आमी त्या बसीचेर केस रजिस्टर करतले केला आनी ड्रायव्हर अरेस्ट. जखमीचेर वाळपय हेल्थ सेंटरांत उपचार करून घरा धाडले. प्रुडंटा खातीर उदय परब. डिसेंबरान एके वटेन शी नेटार येता आसतना राती अकस्मात घोग्यांनी पावस पडलो. बेरेस्तारा सांजे सावन गोंयांत कितल्याशाच सुवातींनी गडगड मारून पावस सुरू जाला. दक्षिणेत कन्याकुमारी ते मध्य प्रदेश कमी दाबाचो पट्टो जाल्ल्यान गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकान पावसान अकस्मात हजेरी लायली. कांय सुवातींनी झाडां पडिल्ल्यान फायर ब्रिगेडीक वावर जालो. आनीक 1-2 दीस हवामान पावसाळे उरूं येता म्हूण वेधशाळेन अदमास उक्तायला. लिजाचे स्टॅम्प ड्युटी इतलीच सरकार रजिस्ट्रेशन फी म्हूण घेवंक लागिल्ल्यान मिनेरांक कोत्र गेला. थंड पडिल्ल्या उद्देगाक सरकार पिळपाक सोदता. मीन निर्गतदार संघटनेचो अध्यक्ष शिवानंद साळगांवकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा सध्या तरी थारिल्ली फी भरचीच पडटली. ताचेर फुडें विचार जावं येता. गोवा फाउंडेशन म्हणटा मिनेरांकडच्यान सगळी वसुली करची. मिनेरांचे अर्थीक वेव्हाराचे डॉक्युमेंट खंय फाउंडेशन काळ्या पयशांची चवकशी करपी ह्या आयोगाक दितले. मिनेरांक आतां लिजांचेर वेगळी रजिस्ट्रेशन फी भरची पडटा. ती बी स्टॅम्प ड्युटी इतलीच. गोंय सरकाराचो हो निर्णय मिनेरांक मानवल्लो ना. सरकाराच्यो मागण्यो सोपून सोपना असो दावो मिनरल ओर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष शिवानंद साळगांवकारान केला. We have a problem where the local levies are mounting, and one sees that there's no bottom to the demands that the government is making on the mining industry. The stamp duty has been increased on some of the new leases. Then the registration charges is equivalent to the stamp duty, which I think is the highest in the world and highest in the country. Nowhere is the registration duty for any other registration, whether it be land or whether it be anything else, is equivalent to the stamp duty, which I think is just another way of raising resources for the state
from an industry which is already dying. मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा मिनेरांक सध्या रजिस्ट्रेशन बी भरप चुकना, फुडें ताचेर विचार जाव येता. अशें आयकता हांव. आमी म्हटलां तुमी करा फारीक, म्हजे कडेन येवंक ना अजून, पूण करची फारीक. मागीर जाय जाल्यार कितें करूं येता, नेगोशिएशन्स करूं येता गो. डेट ना हे पळय, आमी तो बिजनेस जिवंत करतात. जेन्ना एखादर रिबर्थ जाता तेन्ना मदल्या 2 वर्सांचे लोकांचे, ट्रकवाल्यांची, बार्जवाल्यांचे कितलेशे नुकसान जाल्लें आसा. येवनी न्ही म्हजे कडेन, तांचे कडेन आपलें कितें दुख्ख आसा तें घेवन येवंक जाय न्ही अर्थात. इतल्या मजगतीं मिनेरा कडच्यान सगळी वसुली करची अशें गोवा फावंडेशन म्हणटा. मिनेरांचे अर्थीक वेव्हारांचे डॉक्युमेंट खंय गोवा फावंडेशन काळ्या पयशांची चवकशी करपी शाह आयोगाक दितले. It is not the same as 36,000 crores from Shah Commission. Shah Commission 35,000 crores is separate money. That is the mining that they have done outside the lease. This figure of 36,000 crores we calculated on the basis of the 5 years of mining declared illegal by the Supreme Court. That is, the Supreme Court said that from November 21st, 2007 till the mining was closed down till September 10, 2012, all mining activity in Goa was illegal, and we found that the total amount came to 25,000 crores. If we added 12%, it came to about 36,000 crores. Basically, we are complaining to Justice Shah that the Enforcement Directorate is not taking action against the biggest perpetrators of illegal mining in the state of Goa, and they are going after small fry. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिनाचो प्रेस सामको पडला आणि पडत आसा. ते शिवाय निर्गत ड्युटी भरची पडटा 30%. मिनाचे निर्गतीचेर 4 पैसे जोडटले म्हणल्यार मिनेरांक शक्य ना. बॉल्सांतले मोडून मीन निर्गत करपाची परिस्थिती अशीच उरल्यार येता ते एप्रिल मेरेन तरी मीन निर्गत जावंक पावतली म्हणपाची धडगत ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिनाचो प्रेस पडला. भरमसाट निर्गत टॅक्साक लागून मीन निर्गत बंद पडल्या. फाटल्या 2 म्हयन्यांत कुसकुटाची निर्गत जाल्ली ना. ती सुरू जातली जाल्यार 2011 लायिल्लो 30% निर्गत कर काडचो पडटलो म्हूण देशभरातले मीन निर्गतदार मागतात. देशभर मायनिंग उद्देग हल्ला. गोंयचो उद्देग सापूच काबार जाला. परिस्थिती अशीच उरल्यार मायनिंग सुरू जाल्यार सुद्धा एप्रिल मेरेन तरी मीन निर्गत जावंक शकना म्हूण मिनेर शिवानंद साळगांवकार उलयलो. 3 वर्सां फाटीं भारत मिनाची निर्गत करपी संवसारांत 3रो देश आशिल्लो. मात आतां परिस्थिती उरपाटी जाल्या. अंदू ऑक्टोबर आनी नोव्हेंबरांत मिनाची निर्गत जावंक पावूंक ना म्हूण फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्री सांगता. मिनाची निर्गत परत सुरू जातली जाल्यार 30%चो निर्गत कर फाटीं घेवचो पडटलो म्हूण फिमी मागता. देशभर मीन उद्देगाची परिस्थिती साप्प बरी ना. गोंयांत तर मायनिंग सापूच काबार जालां म्हूण मीन निर्गतदार असोसिएशनाचो अध्यक्ष शिवानंद साळगांवकार उलयलो. All India situation is bad, and Goa is even worse because most of the exports from Goa were low grade ores. And when you talk about low grade ores, the price itself is low, and once you impose an export duty of 30%, it becomes unviable. At today's export prices, only grade that is exportable is plus 58%, where the FOB price is about $40, and if you knock off 10%, which is you're left with an FOB realization which could just meet up with your cost of production. As far as the low grade ores are concerned, which were bulk of the exports, say 56% onwards, they're just not marketable. And that is one reason why you will find that people like us who had bought ores in February last year in the auction are unable to sell them because the markets are completely depressed, and we would be losing money if you sold. भरमसाट कराचो फायदो सरकाराक जावंक पावचो ना. मिनाचे मार्केटूच जाग्यार येवंक आनीक 2 वर्सां तरी वतलीं म्हणून निर्गतदारांचें गणीत. We are trying our best to convince the government to reduce the export duty because you can collect a duty only when the exports take place, right? When let's say that there's export duty and and it's not removed, there are no exports. So in addition to not realizing the export duty, there's also a opportunity for the country and for the state to earn revenues which are lost. And in addition to that, the low grade ores which are lying there will continue to be lying there. So I think the biggest sufferer of the export duty right now is the Goa government, because they are not able to auction the stocks that have been they put up for auction, and they were unsuccessful in a couple of
lots that majority of the low grade stocks were unsold in the last couple of auctions. So hence we are nursing the stocks with the hope and prayer that someday the market will improve, which could happen in a couple of years, not before that. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस. घेऊया एक विराम.